एफडीएन ह्या म्हयन्यांत गोंयची मुखेल पर्यटन थळां आशिल्ली बागा, हडफड्या, कळंगूट आनी पोरण्या गोंयच्या हॉटेलां, दुकानां, काजू युनिट आनी अन्न विक्रेत्यांचेर धाड घातली। ह्या मोहिमेंत एफडीएच्या पंगडान वट्ट 71 वेवसायीक आस्थापनांची तपासणी केली। तपासणी वेळार अन्न सुरक्षा आनी नितळसाण नेम मोडपी जायत्या युनिटांक अन्न सुरक्षताय आनी मानक कायदो 2006 च्या कलम 69 खाला ख्यास्त फर्मायली। पोरणे गोंय आनी हडफड्या हांगच्या एका आस्थापनाक आदल्या तपासणीच्या अहवालांतल्या उणावाक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 7,000 रुपया दंड दिलो। हाचे भायर वट्ट 5 आस्थापनांचेर कारवाय करताना एका आस्थापनाक 25,000 रुपया आनी 3 आस्थापनांक दरेकी 10,000 रुपया दंड दिले। कांदोळे काजू उत्पादन युनिट रोखडेच बंद करपाचो निर्देश एफडीएन जारी केला। तशेंच हडफडे वाठारांतल्या हेर 4 आस्थापनांक नितळसाण मानकांक पाळो दितले मेरेन रोखडीच आपली कामां बंद करपाचो आदेश दिलो। हे मोहिमेक एफडीएन जायत्या काजू दुकानांनी म्हायती बोर्ड घालून गिरेकांक अन्न सुरक्षे विशीं म्हायती दिली। सध्या गोंयांत पर्यटन हंगाम चालू आशिल्ल्यान अन्न सुरक्षेच्या नेमांक खरपणान पाळो दिवपा खातीर एफडीए आतां डिसेंबरांत मेरेन ही तपासणी मोहीम चड खर करतले। पर्यटकांच्या भलायके कडेन कसलीच तडजोड सोंसचे ना अशी शिटकावणी एफडीएन दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।